रचणारा तुझे सरशीन येऊ काशेता संसार तुवें रचलोय सुंदर तो केलोय रावळे सारके नेटो मनशाराय केलोय ओगळीक तुका सदां फावो ये रचणारा ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशा रचणारा तुझे सरशीन येऊ काशेता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. म्हाका भाव भयणीनो धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया. आयचो एक दीस ताणें आमकां दिला आनी प्रत्येक जावन हांगासर सांगाता मेळोवंक एक अवकाश आमकां दिला. आमच्या प्राये विशयांत समजून घेवंक आमकां एक अवकाश दिला आनी की चड बऱ्या रितीन आमी कशें जियेत म्हणलें चिंता पाठोवंकू आमकां देवान एक अवकाश दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. आनी प्रत्येक जावन एका व्यक्तीन हांव गायल्या उपरांत तांच्या कुटुंबांतल्या एका मनशाक भलायकी ना बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. आमी ह्या हांगासर आमची तेसां आसात, आमची मागणी आसात, आमचें कुटुंब आसा, नात्रां आसात, सगळ्यांचो उडास काडया आनी आमच्या कुटुंबाचेर तुजी आशिर्वादां वत म्हणून ताचे लागीं आमी मागया. देवान जायतीं आशिर्वादां आमचेर वतल्यांत आमी वळखून घे जाय. इतली प्राय पर्यंत आमकां सांबाळ्ळां, बरी भलायकी दिल्या, दोळ्यांची दिश्ट दिल्या, आयकुंची सकत दिल्या. हें सगळें देवान आमकां केल्लें बरेंपण. तें बरेंपण नियाळटा आसतना अशें थोडे फावटी देवाचें बरेंपण वळखूंक आमी चलवल्यांव जावंक पुरो, ताका अर्गां दिवंक आमी फाटीं सरल्यांव जावंक पुरो. घरांत बेजारायेन काय आमी उलयता आसतना आनी एकल्याक बेजाराय दिल्या जावंकी पुरो. पेऱ्याच्या विशयांत कांय इल्लें वायट उलयलें आसूंकी पुरो. आमची अस्कत कांय देवा मुखार वळखून घेवया. आमच्या पातकाच्या बॉक्सांनी मागया आनी सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या अनुसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान अनुसारून वायट धरून आनी बरें चलून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत मागे वंशा सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकुळट करूं, आमचे पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sombia kakutka Krista kakutka Krista kakutka Sombia kakutka Sombia kakutka महिमा देवा कुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेच पौरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता
काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. देवा, सर्व वस्तूंच्या रचणारा आणि सांभाळणारा, आमचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुझी सेवा करन, तुझ्या बोक्साने जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव, तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, आतांच सकला देव, कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ली परजा पातकान पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयल्ली वाट तांणी तुर्तान सांडल्या. पेटल्ल्या भांगाराचें वासरूं करून तांणी ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या. तांणी म्हळां, हो तुजो देव, ये इज्रायला, तुका इजिप्तांतलो भायर काडिल्लो तो. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, ही परजा कितल्या दारूण काळजाची म्हणून हांवें पळयलां. म्हाका म्हजे इतल्याक सोडू, म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो आनी तांकां ग्रासितलो. पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. मोइजेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थून म्हळें, सर्वेस्परा, तुज्या व्हड शक्तीन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ल्या त्या परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटासो करताय. तुज्या सेवकांचो, अब्रामाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो उगडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान सोपूत घेवन तांकां बसयल्लें. आकाशाच्या नखेत्रा परी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसयल्लो हो सगळो देश तुमचे संततीक हांव दितलो आनी सदांकाल तो तांचें दायज जातलो. देखून सर्वेस्परान आपलें मोण बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती ख्यास्त धाडली ना. देवाचें उतार हें. सोम्या तुझे उतर जिवीत दिता, जिविता वाट तुजी उजवाडायता. दिता पोळ दिता सदां बाळटा, जिवीत म्हजे सफळ करता. उलय सोम्या उलय, आयकाता साकोर तुजो. चलय म्हाका चलय, जावन आसाय आसरो म्हजो. उलय सोम्या उलय, आयकाता साकोर तुजो. चलय म्हाका चलय, जावन आसाय आसरो म्हजो. सोम्या तुझे उतर जिविता जर, अद्विक्तान म्हजी तांबाशी कर. उरपे जर ती तुजे थंय पावास, आदर म्हाका सांबाळ तुवो. उलय सोम्या उलय, आयकाता साकोर तुजो. चलय म्हाका चलय, जावन आसाय आसरो म्हजो.
उलय सौम्या उलय आयकाता साको तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसात आसरो म्हजो. सा पावलोन तिमोथेक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, हें काम करूंक म्हाका बळ दिल्ल्या आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताक हांव दिन वाचतां. ताणें म्हाका विश्वासी म्हूण लेखून ताचो सेवाक नेमलेल्याक हांव ताका अर्गां दितां. आदीं हांवें ताची निंदा उलोवन ताका दोगदून आत्मन केल्लो. भावार्थाविने आसून नेनारपणान हांवें तशें केल्लें देखून ताणें म्हजे वयर काकूळूच दाखयली. जेजू क्रिस्तांतय आसलेल्या भावार्थांनी म्हाका बरोबर आमच्या सोम्याची कृपा म्हजे ते दाराळ मापान वतली. दुबाव नासता सर्वांनी मानून घेवचें सत्य. पातक्यांक सोडवून दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो आनी पातक्या भितरलो पयलो पातकी हांवच. पूण म्हाका काकूळूत लाबोवंक कारण इतलेंच, जेजू क्रिस्ताक म्हजे ते आपणाची विशेश सोंसणीकाय दाखोवनसो पयलो संदर्भ मेळचे पसत आनी ताचेर विश्वासी दवरून ससनाचें जिवीत जोडलेल्या सर्वांक हांव एक देख जावचें पसत. ससनाच्या रायाक आमर अद्रश्ट आनी एकल्याच देवाक हांव देवाक जावं मान आनी महिमा सदां सर्वतां. आमेन. देवाचें उतर हें. Alleluia, 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 alleluia. Unia urmima, munis diena, देवाच्या पुत्रा वरवीतो जियेना. उद्या वरवी मार मुनीस जियेना, देवाच्या पुत्रा वरवी तो जियेता. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ सबार सुंकगार आनी पातकी जेजूची शिकवण आयकून ताचे सरशीन वेताले. हें पळोवन फारिजेव आनी शास्त्री आपणा इतल्याक अशें पुरपुरोवंक लागले. वो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगाता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भात जेजून तांकां ही ओपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बोकऱ्यांतलो एक चुकोन वचत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यांत सोडून चुकोन गेल्ल्या बोकऱ्याक तो मेळासर सोदून वचचो ना. आनी तो मेळटच संतोशान ताका आपल्या कांदार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजे सांगाता संतोश फावा, कित्याक म्हजो चुकोन गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता पश्चात्तापाची गरज नातिल्ल्या 99 नितिवंत प्रास पश्चात्ताप भोगून जिणी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोश जातलो. तशेंच कोण ती स्त्री आपणा लागीं आसलेल्या 10 नाण्यांतलें एक भायर पडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारोवन मारून तें मेळासर चत्रायेन सोदिना जायत. तें मेळटच आपल्या इश्टिण्यांक आनी शेजारणींक आपोवन ती म्हणटा म्हजे सांगाता संतोश फावा, कित्याक भायर पडिल्लें नाणें म्हाका मेळ्ळां. तशेंच हांव तुमकां सांगता पातक रडोवन जिणी बदलतल्या एक पातक्या विशंत सर्गी देवाचे दूत संतोश पावतले. देवाचें उतर हें. आज ओपारी तुमी आयकल्यो जेजून सांगल्ल्यो वांजेलाच्या वाचपांत. आनी एक आसली आज मोठें वाचप केलें हांवें. आनी एक वेचीक पुताची, एक सांडून गेल्ल्या शेळयेची आनी एक
सांडून गेल्ल्या नाण्याची आनी एक वेचीक पुताची तिनी ओपारींनी एकच संदेश दिवंक जेजू आशेता पातक रडोवन जिनी बदल्ल्या करीत कांय फायदो ना बरेंपण जायना देखून आयच्या वचपांतावन 3 संदेश आमी घेवचे मोठव्यान सांगता हांव 3 संदेश तिनी वचपांतावन 3 संदेश आमी घेवचे पयलो संदेश जावन आसा आतां सांगल्या प्रमाणे आमी जिणी बरी करूंक प्रयत्न करची आमचे थंय कांय चूक जाल्या जाल्यार ती ओप्पोवन आमी फाटीं येवंक जेजू आमकां उलो दिता चुकून गेल्ल्या शेळये फाटल्यान तो ताचो गोवळी वेतागी चुकून गेल्ल्या 99 100 पैकी 99 आसात एक मात चुकून गेला पूण त्या चुकून गेल्ल्याक सोदून धांवता आनी मेळिल्ले तक्षण संतोश पावता देखून त्या चुकून गेल्ल्या शेळयेक सोदून गेल्लो जेजू देखून आमकांय आमी चुकून पडिल्ल्या वेळार सदांच म्हणटार जेजूच आमकां सोदून येता जेजू आमी फाटीं ये जय म्हूण आमकां आपयता ताच्या ओपारी मुखांतर आयच्या दुसऱ्या वचपांत सान पावलो तिमोथीक बरयलां आयकल्या आमी सान पावलो म्हणटा एका काळार हांव अन्याय करतालो क्रिस्तांवांक दग दितालो पूण त्या जेजून आपयल्या उपरांत हांव संपूर्ण बदल्लो नवो मनीस जालो संपूर्ण बदल्लो आपणाचें आदलें परा सोडलें म्हणटा तो पयलें वचप तुमी आयकल्लें जाल्यार कोणा विशयी सांगिल्लें आयकता गे आयकल्लें गे जेजू मोइजे सिनाय दोंगराक गेल्लो सिनाय दोंगरार देवान ताका 10 उपादेश दिले इल्लोसो वेळ जालो ताणें दोंगराक चडोवन जंय लोक सकल आसलो आनी मोइजे गेल्लो फाटीं येवना तेणें पळोवन आनी हालें केलें एक भांगराचें वासरूं केलें म्हळ्यार तेणेचो लोक बोंब्या पुजा करताले असेंत रुखाक आनी खाले जीवदाळींक आनी कोणाक चुरयाक संद्राक ताका प्रार्थना करताले देखून आनी तशेंच गेले तांच्या फाटल्यान गेले ताणें कोणाक विसरले इजिप्तांत हांवें तांकां भायर हाडलां म्हणटा देव मोइजे कडेन हांवें हाडिल्लें भायर तांकां हांवें तांकां तांबड्या दर्यांतल्यान उतरोवन भायर हाडिल्लें आनी आज म्हाकाच विसरल्यात देखून आमी उडास दवरीचय आज जें कितें आमी जावन आसा तें सर्वेस्परान आमकां दिल्लें भलायकी इल्ली उणी जाल्यार जावंक पुरो आज पूण इतलीं वर्सां देवान आमकां राखलां इतलीं वर्सां बरें केलां देवान भलायकी मात न्ही इतर सबार संगतींनी आशिर्वादा वतल्यान देखून आज धन्या देवाचो आमी उपकार आठोवंक जाय आनी धन्या देवा ते आमी फाटीं येवंक जाय आमी ओड घातकी न्हय आमी व्हडल्यो कुणयो करूं नात कोणाक लागाड काडूंक वचूं ना कांय इल्लीशीं बेजारायेचीं उतरां दुसऱ्याक दुखोवचीं आसलीं कांय इल्लीशीं मोसराळी चिंतनां कांय इल्लेशें अशें बरेंपण उलोवच्या बदला वायट उलयल्लें या घरांत बेजाराय दिल्लें असलें कालें आसा जाल्यार तें आमी तितकेशें सोडून उरलें बरें जावंक प्रयत्न करचें कितलें बरें जाय आमी सान पावलो म्हणलो देवाची कृपा म्हाका इतली मेळ्ळी की म्हजें आदलें जिवीत सोडलें मात्र न्ही हांवें क्रिस्ताक म्हजें जिवीत समर्पण दिवन हांव सुवार्ता प्रगट करूंक कितली बदलावन पळया काली जीव शिमारचें क्रिस्तांवांक दगदूंचें सोडूंलें मात्र न्ही क्रिस्ताकच म्हजो सोडवणदार म्हणून मानून घेतलें आनी क्रिस्ता विशयान साक्ष दिवंक हांव भायर सरून गेलो पळय पॉजिटीव कितलो न्हू सर वयर देखून तसलें बरेंपण आमचें तें आसा जें खाली परिक्षेंत पास जाल्यार पावना पास जाल्यार कितले मार्क 40 गे पयले 30 आहले 30 35 50 मेळ्ळ्यार पुरो गे आमकां 60 मेळ्ळ्यार पुरो गे तें कितलें चड आमकां जाय म्हळ्यार आमी सोम्या थंय पाटी खाली म्हळ्यार पाताक सोडल्यार पावना सान पावलान सांगिल्लें बरी कांय इल्लें बरें करयत गे म्हणलें दुसऱ्याचें ताप सान पावलो बरी आमी कांय इल्लें बरें करयत गे वळून सांगलें पळय 2 बरीं उतरां उलोवचीं तोंडार एक हांसो दवरचो पेल्या विशयान तिल्लें बरेंत उलोवचें आनी त्या मारी फात
आमी आनी एकल्याक संतोश दिवंक या बरें करूंक आमी प्रयत्न करचें. तिसरें एक आमचें उडासूर वतकी सांजे म्हणसर आमचें पाताक वळखून चुकी वळखून फाटीं येवचें. दुसरें तितलें फाटीं येयल्यार पावना आनी इल्लें कांय बरें करूंक जाता जाल्यार आमी प्रयत्न करचें. तिसरें देवाची काकूळट आमी वळखून घेवची. देव मॅग्नानिमस म्हणटात म्हळ्यार उदार 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 म्हणाचो. मैजेन सकयल येताना म्हणालो अळे ह्या लोकांक हांव नाश करतां खाली तुका मात्र सोडटां कित्याक म्हळ्यार तूं म्हजेर विश्वास दवरून रावलाय देखून ह्या लोकांक म्हळ्यार ते बंब्या पुजा केल्ल्यांक हांव नाश करतां म्हणालो. पूण मैजे देवा लागीं उलयता आनी म्हणटा अळे तशें न्हय हांव तांकां वचून सांगतां समजयतां आनी तुवें बसावणी केल्याय. अब्रामाक इजाकाक जाकोबाक तुवें सांगलां बसयल्लो गांव तुमकां हांव दितां म्हणून देखून आतां नाश करिनाका म्हणालो. सकयल येवन तांकां सारकी समजोणी दिली आनी लोक फाटीं परतलो आनी देवान कालें म्हळें हांव तांकां नाश करचो ना. देखून आमकां तो देव शिक्षा लावचो देव न्ही आमकां कुरपेन बरोवन आमकांय बरें जावंक अवकाश दिवचो आमचो देव. देखून आमचो देव मोगाळ मायपासी आमकां कुरपेन भरचो बरें जावंक आमकां आपोवणें दिवचो. देखून आमकां बरें जाताना दामून धरचो न्ही आमकां बरें जाताना आनीकी बरें जावंक कुरपा दिवचो. तेंच सांग पावल म्हणालो देवान म्हाका इतली कुरपा दिली की हांव तिशिल्या पंथांत आनी इशिल्या पंथाक आयलो मात्र न्ही म्हजें जिवीतच परिवर्तन करन समज. देखून आतां आमच्या जिवितांत व्हडलीं अजापां जावची नात. वडलपणेंगी म्हळें हांवें फाटीं पळोवन पळोवना कालेंगी भुरग्यांक इल्लेशें रफ केशें दुखोवचें बरी उलयली म्हणून. आतां आमी इल्लें शिकोवंक जाय. पयलें म्हणटालें बसरे दी तोंड नामरे दी म्हणटालें. आतां तीं उतरां इल्लीं सोडचीं तींच उतरां पूण तितकेशें बदलून सांगितलें न्ही आमी. नाका पता बोस पळया बोस तूं तितकेशें बोस तेज्या व्हडल्यान भोंवमार नाका पता म्हाका कालेंगी जाता बोस पळया बरें करून उलया. तेंच सांगचें जालें तेंच पूण तरणाट्या प्रायर कालें म्हणलें बसय तोंडाम. आतां तितकेशें सादो जावचें हांवें बरें करना समाधानीन हांवें कितलें समाधान काडून गेलें पळय तितलें म्हाकाय बरें कुटुंबाकय बरें. देखून कर म्हाका सुमया तुज्या समाधानाचें एक खातीर हें आमचें मागणें जावं दी. आमी सकयल उबे रावया. आमचो भावार्थ सर्गींच्या बापा थंय आमी उसारया आनी सांगता म्हणया सतमंतां देवाक सरपदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्यारे गरबी संभवलो. पोंस पयलें ताका काल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सरपदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय ताण जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें मोक्षाणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. भावार्थाची प्रार्थना आमची मागणी आतां आमी सर्वेस्पर देवा मुखार दवरया. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुजी दया आपल्या मिसां वावरां मरिफात परगट करूं आनी तांचे ताबेन आशिल्ल्या शेळयांक मोगान वेंग मारूंक आनी दयेचे मिसां मुंदरून व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राचे आडळते चलोवच्या फुडाऱ्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती योजना मांडून हाडूंक आनी गरजेवंतां थंय उदार जावं तांचे थंय बरें मन रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पाताकन आमचो संबंद तुटोवन पयस गेल्ल्या कुटुंबाच्या सांद्यांची मनां उजवाडाय. तांची सूख वळखून परत फाटीं येवन कुटुंबाचो बांद घट करूंक तांकां उदार मन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांक आनी युवजनांक तुज्या कृपेन भर. तांणी तुज्या कुशे प्रमाणे जियोंक आनी माऊल्यांनी वाडोवंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेस्तांनी आनी प्रायवस्तांनी तांच्या कश्टांच्या वेळार तुजो आसरो सोदूंक आनी सोंसणिकायेन तुका लागीं सरोंक तांकां तुजी मजत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी
आजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुजे एका कुळतीचेर भरवसो दवर पातकी जिणी पाठ कर तुजे थंय धांवून येशें आमकां तुजे कुडपेन भर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक एक घडी मावन रावया दोळे दंपून रावया आमचेरच देवाचें बेसांव आमी मागया आमचे कुटाम समयाक समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागया मोगळा सर्गींच्या बापा आमची सर मागणी आज तुका भेटयत आसतना आमचें जिवीत तुका आमी समर्पण दिता तुज्या पुता जेजून जायत्यांक आपडलें जायत्यांक गूण केलें आज आमी उलो मारता आमकां तूं आपड आमकां गूण कर आमकां बरें कर तशेंच ताच्या उपरांतय आमी तुजी सेवा करूंक तुजेर भावार्थ दवरूंक आमकां सदांच तुजें प्रेरण करपा लाभय तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मनाक करची भेटवणी सोमेस्तांच्या सडवणेक उपकाराशी कर या आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो आमचे काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फैद्यासो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखल्या आमा सोमेस्तांक जिवीत ससनाचें आनी आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींचीं देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान
सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या चुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावडतासो गोट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरंता तुझे पुनर्जीवन आमी परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी बापा जेजूच्या मोरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तुज्या पवित्र सभेक प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर आमच्या कुटुंबांतल्या देवादीन जल्ल्यांचो उडास काडया तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता हांकवार मरिये देवाच्या माये संगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक जेजून आमकां मागोवंक शिकयलां आमचें जिवीत बरें करूंक देवाच्या आशिर्वादान बरेपणान आमी जियोंक फावो जायचें आमकां करपा दी म्हूण मागून जेजून शिकयल्लें मागणें सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं चुकलेलें आम बक्षितांव तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार दयेकर ह्या जिवितांत संतोश समाधान
बरेपण आमकां लाभय. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुटवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांचेर म्हणलें तुमकां शांती दिता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी आतां संक वेता ती आमचेर जडती आनी क्यास थाडिना जावं पूण तुज्या काकुळटीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वकात दिवं. पळया वो जावन आसा जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती आमकां समेस्तांक बोगसाणें दिता आनी बरें जिवीत जियोंक कृपा दिता. ताच्या जेवणाक आयिल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरेंचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. जिवितासो उजवाड संसारासो सोमी जेजू मोजो दैविकाणान पोचो आत्मिकतान भागोवचो एक मातास्रो मोजो. जिवितासो उजवाड संसारासो सोमी जेजू मोजो दैविकानान बोसो आत्मिकतान भागोवचो एक मातास्रो मोजो. जेजू गोळ्या बोल्या तू जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ताक या दयेन तूं पाव म्हाका. जेजू गोळ्या बोल्या तूं जिवीत म्हाका. दयेन तूं पाव म्हाका. खरी वाट खरेंच जिवीत आमचें खरें मीठ पृथ्वीचें पुनर्जीवन पोणकीर आमच्या बरवोशाचें तेणें क्रिस्त रायाचें. खरें खरी वाट खरें जिवीत आमचें खरें मीठ पृथ्वीचें पुनर्जीवन पोणकीन आमच्या बरवोशाचें तेणें क्रिस्त रायाचें. जेजू गोळ्या गोळ्या तूं जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ताक या दयेन तूं पाव म्हाका. जेजू गोळ्या बोल्या
तू जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ताक या दयेन तो पाव म्हाका. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचें मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां. ह्या सर्गींच्या देण्यांचो गूण आमच्या आत्म्यांत तशेंच कुडींत आमी बगीसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय, बगार जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालो. आमेन. बसून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगा संदेश घेवो सोम्या आमी वेता. तुझे कृपे बळा रास तुझे परगटा. तुझ्या मोगा उजव्या काळीज मोजे लासता. सेवा तुझी करू उर्बे मुखार सरता. मोगा संदेश घेवो सोम्या आमी वेता. तुझे कृपे बळा रास तुझे परगटा. मोगाळ पुत्रा सोवे मोगाळ मुरी आशीर्वाद आमकां. बगे वंजुजे आमो सोदवेदिकर बगे कुर्साचे कृपेन देव आमकां आमचे देवा आमच्या आजस्मानांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.